Attention of the House is drawn to the recurrent severe water shortage in North Goa, especially in Bicholi, Mayam, and Bardes and Tiswadi. The step the government has taken to ensure 24/7 regular water supply schedule to every household with a valid house number, providing a proactive helpline number that can address the water shortage and to provide water tanker on regular basis during the shortage of water supply. Calling attention says 24/7 water in Bicholim and Penne is what I read. Has Goa's carrying capacity been done with regards to water? When will Goa get 24/7? Will it get? Will it not get? You have to specifically tell. And what is the reason for not getting 24/7 water? तिराळी कॅनल जे दिसा फुटलेलो तेन्ना फक्त जी आहा पळय न्हू ही 2 दीस उदीक ना. हो तिराळी कॅनल जेन्ना फुटला तेच दिसा तेन्नाच उदीक नाशिल्लें. तोच पिरियड हांव मान्य करता. म्हणजे एट प्रेझेंट आमी जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 350 कोटी रुपया तिराळीचें उदक जे हांगासर कंप्लीट बार्देस न्ही पेडण्या पर्यंत पावपाक जाय पळय न्ही ताज्या खातीर कॅनल हो कॉन्क्रीट बांदता. म्हणजे तो आनीक गोंयांत केन्नाच फुटचो ना. म्हणजे इन फ्युचर कॅनल फुटलो आनी उदीक गेलें हें येवचें ना. आमी ऑलरेडी महाराष्ट्राकूय बी म्हणजे तो तिराळीचो कॅनल बांदपाक आमी पयशे दिवचे पडटा पळय न्ही 128 crores ते डेपॉझीट करपाचे आनी फुडल्या वर्सा तोय कॅनल वर्क जे आहा तें सुरवात जातलें. 24/7 उदीक मेळना हांव मान्य करता. हांव ना म्हणना. 24/7 आत्तां उदीक मेळना आनी आत्तां तरी उदीक मेळप 24/7 नळ चालू दवरून उदीक सोडूंक इट इज नॉट पॉसिबल. हांवें त्या खातीर म्हटलां की 4 वरां उदीक कमीत कमी प्रत्येकाच्या घरांत पावपाक जाय. हाज्या खातीर सरकाराचो प्लॅनिंग आसा. आत्तां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जे रेडी करता टू मिनिमम 4 वरां सगळ्यांच्या घरांत उदीक जें आसा पळय न्हू हें आमी पावयतले.